नमस्कार, येवकार तुमकां पासे कार्यावळीन. सध्या आमी आसा फोंड्या आनी येवपाचें कारणूय हेंच. सध्या आमी चवथ फोंड्या येवन कवर केली, तेजे नंतर नरकासूरय केलो आनी आतां शिवजयंती लागीं पावता. आनी शिवजयंती जेन्ना लागीं पावता तेन्ना फोंडेचे आनी शिवाजी महाराजांचे किंवा फोंडेचे आनी संभाजी महाराजांचे संबंद पयलीं पासून आसा. पासे सुरू करच्या पयलीं एक हिस्ट्री सांगता की फर्मागुडी नांव हाज्याच खातीर पडलें की शिवाजी महाराजांनी थंय फर्मान सोडलें की पोर्तुगीज तुमी गोंय सोडून वचा म्हणून, आनी म्हणून थंय फर्मागुडी हें नांव पडलें. आनी आमी सद्याच्या जाग्यार उबे आसा ते सगळ्यांत म्हत्वाचो जागो, कारण आमचे फाटल्यान आसा एक असो फोर्ट, ताका म्हणटा मर्दनगड. कारण संभाजी महाराजांनी आपल्या पुराय कारकिर्दीन फक्त एकूच फोर्ट बांदलो, तोय बी गोंयान बांदिल्लो, तोय बी फोंड्या बांदिल्लो, आनी तो मर्दनगड आशिल्लो. सद्या तो अशा परिस्थितीन ना की फोर्ट म्हणपा सारको. आनी आमी फोर्टूय कवर करपाक येवना, आमी एक गजाल कवर करपाक आयल्या, ती म्हणजे ढोल ताशा मंडळ. जगदंब ढोल ताशा मंडळ गोवा हें पथक आमी पळयता वचत थंय फामाद जायत आसा. अशी ढोल ताशा म्हटल्यार आमकां कोल्हापूरची याद जाता. खुबशे जाण म्हणटले ढोल ताशा म्हळ्यार गाठी म्हणून. पूण हें करता करता गोंयकार कशे आयले हे जाणा जावन घेवपा खातीर आमचे बरोबर आसा देवदत्त नायक, फावंडर जगदंब ढोल ताशा पथक गोवा. तूं गोंयचो. हरशीं ढोल ताशा म्हटलें की लोकांक दिसता की हे कोल्हापूरची प्रॅक्टीस किंवा पुणेची प्रॅक्टीस म्हणून. सो तूं गोंयचो आनी भुरगे सगळे गोंयचे. सो हे केन्ना स्टार्ट केलें तुवें? सर एक्चुअली 2018 सालान हांव पुण्या आशिल्लो. सो पुण्याक 2-3 मंडळ आशिल्ले, सह्याद्री, कोल्हापूरचे महालक्ष्मी, तेंच्या कडेन केन्ना आमी शो पळोवंक वचप तेंचे. आनी म्हाज्या मनान अशी कल्पना आयली की जेन्ना हांगा शिवजयंती गोंयान फर्स्ट जाली फोंडेच्यान चालू, तेन्ना दिसलें की डीजे पेक्षा आमी एक पथक कित्याक हाडचें न्ही. ओके, पयलीं डीजे प्ले करता अग्नी करता. आनी तेन्ना आमी फोन केला हांवें महाराष्ट्रान, कोल्हापूर म्हणा नाल्यार पुणा, बॉम्बे. सो ते खुशीन येवपाक आशिल्ले रेडी, म्हणून ट्रान्सपोर्टेशन आनी तेंचे रावपाचोच खर्च इतलो जातालो, लाखांनी म्हारग पडटाले. सो हांवें तेंच्या कडेन गायडन्स घेतले की थोडे ढोल व्हरून तरी चालू करुया, पळोवया कशें तरी आसा. आनी आमचे फोंड्या म्हटल्यार ते अंत्रूज महाल, सगळे कलाकारूच, कोणाक इंट्रोड्यूस करपाक गरज ना. सो हांवें पयलीं स्टार्ट केलें मडकय, एक 50 ढोल हाडले आनी थंयच्यान सुरवात केली. आनी म्हाजो आशिल्लो की फूल गोंयभर हे वचचें. जशें आतां घुमटा आरती प्रत्येक वाड्यार आसता, तशें ढोल ताशा पथकूय आसचें. कित्याक हेका इतिहासीकूय संबंद आसा. हेका रणवाद्य म्हणटा. रणवाद्य म्हटल्यार मराठा किंगडम केन्ना आसताले तेंचो फेस्टिवल आसतालो, नाल्यार ते केन्ना जिखून येताले तेन्ना हे वाजोवप आशिल्ले. सो ही प्रथा आयच्यान ना 1600 गोंयान वाजयनाशिल्ले ते. ना, गोंयान म्हणजे शिमगो आनी नरकासूर वाजयताले. शिगम्याक वेगळो ढोल वाजयताले. तो गोंयचो, हो मातसो कमरेक बांदप आसता, वाजप वेगळें आसता. पूण आमी कितें केलें, हितून गोवनी फ्लेवर एड केला. ओके. आनी हातून तुमचे दोनूय आसा दिसता, चलयोय आसता. आमच्या हितून एज लिमिटूय काय ना. एज लिमिट 5 वर्सां सगळ्यांक धाकटो आनी व्हडलो 60 सुद्दां. म्हणजे अर्दे येता उमेदीक वाजयता. ओके. सो गोंय हांगा पयलीं म्हणजे सुरवातेक हांगा प्रॅक्टीस करता तुमी. सद्या आमी आसा मर्दनगडाच्या पायथ्याशी. बरोबर. ते पायथ्या कडेन रावन आमी सद्या तुजी इंटरव्यू घेता आसतना लोकलांक अशें ना की बाबा लोकल त्रास करना तुका, किंवा त्रास करना पण रादर ऑब्जेक्शन हाडिना. ना, एक म्हणजे बरी गजाल म्हटल्यार हे जे आसा ते छत्रपती महाराजान एक आमकां नवो कल्चरूच तो स्थापीत केलो, आनी तेतूंतल्या आमकां मर्दनगडार प्रॅक्टीस करप मेळप हें आमचें मोठें भाग्य. आनी हांगचो लोक सुद्दां आसा पळय तो खूब कॉपरेटीव आसा, आमकां खूब प्रोत्साहन केलें. जशें आमचे सुरेश डांगे काका आसा, तेंच्यांनी आमकां प्रॅक्टीस करपाक केन्ना विचारलें जाल्यार सदांच ते फाटल्यान उबे रावले. म्हणलें की
प्रॅक्टीस करता बरें आसा. भुरगे जे मोबायलान बीन आसता ते येवन हांगा तरी अशे हातपाय तरी हालयता. तुम्ही मदत केली म्हणटा ते हां बरोबर आमी तांकां मातशें हेल्प केलां. मदत म्हणजे मातशें वाजयाक मातशें सवका वाजयाक तुमकांय उमेद दिसली हय उमेद दिसली भरपूर भरपूर. ढोल ताशाची आनी तुमकां आवड शिवजयंतीची म्हळ्यार तुमकां पयलींच्यान आवड बी आशिल्ली हय हय भयंकर. शिवजयंती म्हळ्यार आमगेले इतिहास न्ही तो. हय आनी हे भुरगे वाजयत तुमकां त्रास बी जायना ना 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 तशें कांय त्रास जायना. तुम्ही वाजयलो बी मदीं काय ना हांव येवना वाजोवपाक. फक्त पळयलो पळयला पळयला माझ्या सारकें हय हय. तुम्ही काम कितें करता प्रोफेशन म्हाजी बेकरी आसा. तुमची बेकरी आसा हय हे पळय हांगा वयर सायडीक हांगाच आसा हय ओके डांगी बेकरी डांगी बेकरी. ओके देव बरें करूं. आता सध्या हांगा प्रॅक्टीस करता म्हणजे आमी 18 साली जेन्ना ही संकल्पना जाली 19 आमी ढोल हाडले. हा. थंयच्यान पयलो शो आमकां मेळ्ळो तो गणेश जयंतीचो हां फोण्या. थंयच्यान असो प्रतिसाद मेळ्ळो की आमकां ऑर्डरी येवपाक लागल्यो 19 फेब्रुवारी. हां सो पयली जी क्षत्रिय मराठा समाज कुडचड्यार करता शिवजयंती हां थंयच्यान आमची खऱ्या अर्थान सुरवात जाली. कुडचड्यार पयलो शो. 50 कितले भुरगे आशिल्ले तेन्ना 70 भुरगे आशिल्ले. 50 70 भुरगे हो. पयल्याच एका हो. आतां कितले आसा तुजे कडेन आतां म्हाज्या कडेन एक 150 सुमार आसा. 150 आसा आतां सगळे जाण जाय पडटा हेवटेन घुवल्यार आमकां दिश्टी पडटा अर्दे आयल्या दिसता सध्या हो आतां नवो बॅच फक्त आनी थोडे सिनियर्स सो मिक्स आसा मिक्स आसा. ओके ढोल बील घेवन आतां चलयो आनी चले मिक्स हे करता हय म्हणजे तुजी घरकान्नी म्हाका दिसता पद्मजा हय ते आमचे प्रेसिडेंट आसा. प्रेसिडेंट आसा आनी तो मानूय ताका मेळ्ळा की पयली वुमन टू बीट फर्स्ट पुणेरी ढोल. आमीच ट्वीट केल्ली ताजी सगळ्यान हय सगळ्यान पयलीं सरानच ट्वीट केली. फर्स्ट टायम जेन्ना ढोल हातीन घेतलो तुका दिसलें की आपूण आपल्याच्यान जातलें म्हणून पयलीं म्हणजे हो ढोल घेवन चलप मागीर फाटीचो त्रास जाता मानेचो त्रास जाता असलो बी भंय दिसूना. हय ॲक्च्युली तयारी पयलीं आशिल्लीच वाजोवपाची म्हणून पण हांव हांगासर गोंयान स्वता हातून वाजयतलें हें म्हाका पयलीं दिसून नाशिल्लें की कित्याक फॅमिली सपोर्ट जाय पडटा तो फॅमिली सपोर्ट म्हाका केन्नाच नाशिल्लो पयलीं सुद्दां असले सगळे गोश्टी करपाक. सो देवदत्तानूच पयलीं सांगलें की चल बाण ढोल म्हणून. आय वॉन्टेड टू म्हाका जायत आशिल्लें पण एक हें लागता न्ही सपोर्ट तो देवदत्ता कडल्यान मेळ्ळो आनी ताणेंच सांगलें चल बाण ढोल म्हणून. ताज्या मागीरूच म्हाजी जर्नी स्टार्ट जाली. तुजे फोटो पळयले आमी तातूंत तूं म्हाका दिसता णववारी साडी न्हेसता हय तातूंत ढोल आनी तातूंत तूं नथ बीत घालून आसता म्हणजे सांबाळपाक त्रास जाता. सांबाळपाक त्रास जाता मागीर तुमी म्हणटा तशें कमराचो त्रास मानेचो सगळे त्रास जाता आनी दुसरे दिसा जाता. मेन म्हणल्यार त्या दिसा कितें आसता आमी त्या गेटअपान आसता आनी ते एक उत्साह आसता न्ही तेन्ना कांयच कळना खरें म्हणल्यार तो ढोल इतको जड आसता. हांवूच न्ही तर आमची सगळीच चलयां ट्रेडिशनल अटायरान आसता तेंच आमचें स्पेशल अट्रॅक्शन कशें आमच्या ग्रुपाचें की चलयां सगळीं ट्रेडिशनल अटायरान आसता. तुमी एकूच तरेचे कलर एकूच धरता ना 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 तशें कांय ना डिफरंट डिफरंट कलर थीम बीम तशी काय थीम बी तशी काय ना फक्त आमच्या चल्यांक कुर्ता आसा ताका लोगो बिगो तशें तांकां सेम आसा नाजाल्यार चलयांक कसली नवं हाडलें. ओके हे ढोल पथक करप म्हळ्यार इन्वेस्टमेंट आसता ताका खुबशे म्हणजे ढोल विकते हाडपाक पयलीं खंय मेळटा तें सोदचें पडटलें कारण आतां हालीं म्हाका दिसना गोंयान मेळटा ना गोंयान ते कशें तुवें हँडल केलें. एक्चुअली हांवें भरपूर रिसर्च केलो 2-3 म्हयने. हां म्हणजे हे सगळे कोल्हापूरच्यान प्रोडक्शन चालू जाता ते बॉम्बे पर्यंत आसा ढोलांचे. हा हां तेतून बरो खंयचो ढोल आनी ताका पान खंयचे बरे पान म्हणजे कुशीक आशिल्ले ते ढोलाक एका सायडीन आसता ते. हां ओके सो ते पानाचे क्वॉलिटी सगळी कडेन सारकी मेळना. हां सो तितून आमी सुनील गाडे म्हणून आसा तो एक फामाद पुण्याचो हां तेजे कडेन आमी घेता फक्त आनी कोणा कडेन आमी घेना. ओके सो तुका आतां हे इन्वेस्टमेंट पयलीं करचो पडलो हय करचो पडलो. आनी उमेद म्हणून केला हय एक पॅशन. काय कमर्शियल वेंचर. कमर्शियल वेंचर म्हणजे हांव स्वता एक गव्हर्मेंट सर्वंट हय सो म्हाज्या खातीर हितून कितें जोडटलो अशें कांय ना. सो एक म्हाजो आशिल्लो की बाबा भुरगीं जी आयज काल आसा ती फक्त मोबायलान आसता
तांकां एक वेळ ते फोन करून घेना पूण ते वॉट्सॅप केल्यार रिप्लाय दिता अशी मेंटेलिटी जी जाला त्यातले 2 वरां येवन तरी आंग हालयता आनी आपलो कल्चर कितें तो कळटा आनी हांव कितें जाता एक 15-15 दिसान तांकां सांगता आमची हिस्ट्री कितें कित्याक आज हांगा कोणाकूय तरी विचारलें जाल्यार शिव जयंती म्हटल्यार 19 फेब्रुवारी तो एकूच दीस शिवाजी महाराज छत्रपतीचे तांकां याद येता वर्सभर येना पूण म्हाका प्रावड दिसता की आमी वर्सभर ते जल्लोश करता नांवाचो हें कशें आसता म्हणजे वर्सभर तुमी खेळपा तुमकां ह्या ऑर्डर्स आसता ऑर्डर्स म्हटल्यार तशें म्हटल्यार मागणी आसता काय हय वर्सभर आसता आणि दिसाक 2-2, 3-3 येता एकदां आमकां करपाक मेळना. कॅलेंडर बिजी उरता तुजें हय आमी आतां डायरीज केल्या सद्या ताका लागून बरोवपाक कारण याद उरना. आतां केन्ना म्हणसर बिजी आसा डायरी तुजी आमकां आतां फुडले एप्रील पर्यंत सुद्दां शो आयल्या ऑलरेडी एप्रील मे पर्यंत. सगळ्यान चड ह्याचो सीझन खंयचो शिगमो आसता ना शिगमो आसता म्हणजे आमी वर्कशॉप घेता गेले 4 वर्सां जाले घेता वर्कशॉपय घेता हो आतां हे वर्कशॉपूच चालू आसा ओके सो ट्रेन कशें करता तें एक इम्पॉर्टंट आतां एक सामान्य मनीस आयलो एक भुरगो आयलो ताका ढोलाचे वाजोवप ट्रेन कशें करता आनी तूं डिसायड कसो करता की तो ताशे कोण वाजयता ढोल कोण वाजयतलो कासाळे कोण वाजयता आनी फ्लॅग आनी फ्लॅगूय धरून नाचप ती स्कील आसा फ्लॅग घेवन नाचता आसा आतां ते भुरगे एट्रॅक्ट जाता इंस्टाग्रामाचेर पळयता की महाराष्ट्रान ही सगळी कल्चर आसा तो इल्लो इल्लो म्हणजे कशें आसा छत्रपती शिवाजी महाराज हो आमचो पूण तुमी तरी वाजयता ते महाराष्ट्राचे अशें जाता अशी मेंटेलिटी थोड्यांची क्रिटिक्स आसता पळय हे कितें रे तुमी भायले वाजयता मरे गोंयचे कित्याक वाजना ओके गोंयचो कसो आसा आयज एक ढोल घेतलो जाल्यार 60,000 रुपया जाय पितळचो एक ढोल घेतलो आनी तेजे समज एक सायडीन फुटले जाल्यार 7,500 रुपया खर्च आसा सो ते फिजिबल ना आनी ते करतलो म्हटल्यार ते स्टोरेज बी हे सगळी गजाली येता पूण डिसायड कशें करता तें उरलें की पयलीं आमी भुरगो आयलो की ताका विचारता बाबा तुका कितें आवड कितें आवड कळटा कितें आसा वाजोवपाक तुका पयलीं ज्ञान आसा काय ना ह्या गोष्टीचें वाजोवपाचें ना जाल्यार आमी ताका ढोलार घालता पूण ताशाकार आसत ताका वाजोवपाक मातशें कळटा आमी पळयता हो कितको पासून वाजयता तो आनी ताका कळना ताका ढोलार शिफ्ट करता ओके प्लस आमच्या मदें मदें सर येता शिरोडेचे विक्रम कारापुरकार सर तांचे स्वताचे महामाया हे पथक आसा ओके आरती मंडळ प्लस तांचे ढोलाचें आसा सो ते येता मागीर जेन्ना आमकां नवे बीट आनीक बसोवपाचें आसता भायले तेन्ना आमी भायल्यान टिचर्स हाडटात बॉम्बेच्यान चेंज जायत आसता चेंज म्हणना हांव पूण आनी एड ऑन जाता म्हणजे आनी वाडयत रावता बीट म्हणजे हांवें जर आतां फोंड्या तुमचे परफॉर्मन्स पळयले मडगांव समज एक 2 म्हयन्यांनी पयल्या वेगळें आसता आनी कितें तरी भितर आनी इनोवेटीव आसतलें आनी कितें तरी वेगळें आसतलें बॉलिवूड फ्युजन तशें तशें आनी लोकांक आवडटा तशें वाजयता की तुमी वाजयता तशें लोकांक आवडटा आमी जे कितें वाजता ते लोकांक सद्या आवडटाच ओके सो हे सुद्दां आतां म्युजीक कोण डिसायड करता म्हणजे हे कोण डिसायड करता की खंयचे बिट्स प्ले करप कशें प्ले करप कोणें खंय उबें रावप पयलीं ते आसता ढोल ताशा पडटा म्हणून बेश्टो ढोल घेवन धडोवप न्ही ताका कशें क्लासिकलान आसता पळय एक तशें ताका 12 हात आसता पयलो हात दुसरो हात तिसरो हात अशें आसा ते पारंपारीक आसा पळय ते पयलीं आमी शिकयता सो तेतून कळटा आमकां की खंयचो भुरगो बाबा कितलो ग्रॅप करूं शकता आनी त्या प्रमाणे आमी पयलीं तांकां ढोल दिना हातीर करपाक लायता प्रॅक्टीस सगळ्यान ल्हान तुमचे हातून वय कितलें तुजें माझे 13 नांव कितें तुजें दर्शन वाजोवपाक लागलो वाजयला पयलीं ना हांगा आयिल्लो पयलीं वाजयताले तेन्ना तूं पळोवंक म्हूण आयल्लो आनी पळोवंक आयलो तो वाजोवपाक लागलो थंय एक्स्ट्रा ढोल आशिल्लो हां ते वाजोवपाक लागलो मागीर सरान सांगलें की फाल्यांचें न्ही म्हणून अच्छा एक्स्ट्रा ढोल आशिल्लो तो वाजोवपाक लागलो तूं जेम्स तूं केन्नाच्यान वाजयता सेम तुवें ढोल पळोवन वाजोवपाक लागलो ठरोवन आयले रे तुमी आमी पयलीं वाजयतले आनी मागीर हें करतले म्हणून तूं पळोवपाक आयल्ले तुमकां कोणी सांगलें हांगा चलता म्हणून आवाज येतालो थंय आवाज आयकून आयले पूण तुका उमेद आशिल्ली वाजोवपाची हांगा आयलो तो उरलो हांगाच तूं आजो आतां जालो तयारी वाजोवपाक शिकलो ओके सो जेम्सूय आसा तुजे कडेन आनी सदाम म्हणून एक आसा तो मुस्लीम आसा तोय आसता आमच्या वांगडा हां हाजे सो सद्या तुगेले 150 जाण आसा आनी एका टायमाचेर जेन्ना परफॉर्मन्स जाता तेन्ना
देडशे जावन देंवता ना रिक्वायरमेंट कशी आसता तशी. तशी हां. आनी झेंडो घेवन कोण आसता झेंडो घेवन आसता ते प्रोफेशनल आसता, ते मागीर लास्ट 2 दीस आसता तेन्ना येता. ते लास्ट म्हणजे डान्सर आसता. ताकूय बी स्कील आसा झेंडो घेवन तितूनय आसता. नाचपाची हय, हय आसता. ओके ते मेन तूं झेंडो घेवन नाचता हांव पयलीं नाचतालो. तूं नरकासुरा नाचतालो म्हण आयकल्लें हांवें ओके देव बरें करूं इनफॅक्ट आनी उलयतले मे बी परफॉर्मन्स आसा तेन्ना येतले तुमचे सरची कडेन. बरें. या, देव बरें करूं तुका. बरें दिसलें सर की तुमी सदांच आमकां सपोर्ट केला आनी असले तरी आसता तेका साहजीक कोणाक दिसता की हे इजी पूण अशें इजी नासता. आनी आमी फक्त एकदम ढोल तशें म्हणल्यार ढोलूच वाजयना. आमी कशें आसा की केन्ना कोवीड टायमार सुद्दां आमी आयडी हॉस्पिटलान आदी उदकाची सोय नाशिल्ली एका टायमार थंय आमी उदक प्रोवायड करताले. केन्ना कोण भायर सरनाशिल्लो तो patient. सोशल सर्वीस इनिशिएटीव आमी करता पुलिसांक तेन्ना आमी सॉफ्ट ड्रिंक हे ज्यूस बीन वाटप केला. ओके आनी आतां आमी तो इशू घेतला तो मर्दनगडाचो. हांव मर्दन आयच्यान सुरू जालो आमी मेन्शन केलो सीएमाक आनी सांगपा म्हटल्यार सीएम सरूय सपोर्ट करता आनी सगळ्यांत चड सपोर्ट आमकां करता सुभाष फळदेसाय सर. आनी हेजे फाटल्यान आसा देवूळ तातून महादेवाची मूर्ती आसा तेवटेन तळी आसा थंय सो ही मूर्ती मर्दनगडाचेर आशिल्ली ऑब्वियसली. आनी ती स्थापन केल्ली. आमी 13 मे आसता पळय तो छत्रपती संभाजी महाराजाची जयंती गेल्या 4 वर्सां आमी थंय वचून एक फोटो लावन एक आमचे बीन जाता तसो क्लीन करून थंय करता. 13 मे म्हणसर रिस्टोरेशन जावपा येता गेलें जालें तुमी तोंडान साकर फुडें. देव बरें करूं. तुमी पळयतात पास ही कार्यावळ आमी सद्या आसा फोंड्या आनी मर्दनगडचो विशय हाजेच खातीर आयलो की खुबशे आमचे गोंयचे किल्ले अशे आसा जेंची सद्या डागडुजी करून ती परत लोकां मुखार हाडपाची गरज आसा. आमी उलयता एक ढोल ताशा पथका विशयी जाणी आपले कल्चर राखून दवरिल्लें आसा आनी लोकां मुखार आनी खास करून जेन्ना भुरगे मोबायलान आसता ते गेम खेळत आसता तेन्ना तांकां भायर हाडून तांणी लोकां मुखार हाडिल्ले आसा. तुमी पळयतात पासय ऑन युअर फेवरेट वेबसायट www.gonews.com आनी पासय आमी हाजेच खातीर हाडटा की गोंयकारांक तुमकां गोंय आपयता. तुमकां जर ह्यो गजाली खंय आसा आनी केन्ना जाता हें खबर ना जाल्यार गोंयकार म्हणटा आसतना 4 फावटी तरी चिंतचें पडटलें. सो पळयत रावात गो न्यूज अप आनी RDXची ही जॉयंट प्रस्तुती. आनी बिफोर वी गो आमकां फॉलो करपाक विसरूं नाका फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर आसा जाल्यार सबस्क्रायब करा आनी खुबशे जाण आनी इंस्टाग्रामाचेर आसा तांणी आमकां फॉलो करचें. पळयत रावात गो न्यूज.